फ्रेंड्स पळय गार्डन दाखयता काय बरें रॉयल फॅमिलींच पळय तेंचे गार्डन व्हॉट द गार्डन इज तेंची काटिंग झाडांची पावर मशरूम कट सारकें ग्रास पळय सारकें बरें ट्रीम केलां चय काय बरें झाड मेंटेन केल्लें हांवें आमच्या गोंय झाड कातरूंक भोंवताय काय बरें पळय सारकी ब्युटिफूल विका ते हें करताय ट्रिमींग आनी कटींग कितलो टाइम and effort घालून करताय looks so beautiful. ही पळय ती पॅलस चय फ्रेंड्स लायक जालें तुमकां चोवपाक पळय ही झाड ही नियरली 300 to 400 years old ही व्हडली हाय ती सो इतली वर्स तेणें मेंटेन केली पळय सारकी 200-300 years old झाडां ती 2000 वर्स पासून उत्ताय ही 2000 years पासून उत्ताय तेंचो ग्रोथ प्लस हे भितर तेंचे गार्डन लोक पासून लोक येता हिंगा चोवपाक so people come to see this garden. They got beautiful flowers as you can see. Say रंगरंगीत say so beautiful. लोक टिकेट काडटा हिंगा येवपाक पळोवपाक आनी झाडां मागीर ती व्हडली झाडां फुलां सगळीं चय फ्रेंड्स बाग पळय फुलांची flowers, see the flowers. सो फ्रेंड्स चयली न्हू तुमी सातू म्हणटलो हांवें झाड खूंय काय म्हूण येता पळोवपाक जाय जाल्यार दीस इज हॅम्पटन कोर्ट पॅलस एरिया हिस्टॉरीक प्लेस ही लोक येता हिंग चोवपाक जाय तो पयशे भरून येता लोक चोवपाक इल्ली झाडां गार्डन फुलां बुलां सगळीं आनी बरी मेंटेन केल्या फ्रेंड्स सो हाय फ्रेंड्स गार्डन ऑनलायन गार्डन चोवूंक मेवता बरें सारकें दवरलां मेंटेन फावंटन